आमी 4 वर्सां पयलीं हांगा जेन्ना रोड जातालो तेन्ना आमी एक व्हिडिओ काडलो, तेतून आमी कंपासांतली ती स्केल घेवन तेतून मेजरमेंट दाखयल्ले आमी. जर एक तुमकां नॉर्मल रोड जेचेर कार वचपा जाय ताका मिनिमम 50 mm हॉट मिक्स लागता, आनी जर तुमगे बस ट्रक वतले जाल्यार 150 mm लागता. हेणी 30 ते 35 mm इतलो सुमार घातलो, 50 mm सुद्दां घातलो ना. सो हेतून खंय ना खंय घोटाळे जाल्या, स्कॅम जाल्या रोडा कन्स्ट्रक्शना भितर. ही स्कॅम कांय इन्वेस्टिगेट जालें ना आनी तशाचे प्रत्येक फावटी पातळ पातळ डांबर मारीत रावता. सो दीस इज वन ऑफ द मेन रिजन की रस्ते रोखडे खड्डे पडटा, रस्तो रोखडो पाड जाता. आतां प्रॉब्लेम कितें जाला, कुडचड्यार 2022 सावन हें जालो आसा हांगा. प्रत्येक फावटी केन्ना इलेक्ट्रिसिटी नांवान केलें, मागीर केन्ना सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटा लागून केलें, आनी खूब कितें कितें सांगलें. जेन्ना तेंगे पायपिंगा काम कंप्लीट जालें तेन्ना आमी कितें सांगलें तेंकां, डांबोर घाला म्हणून रस्त्याक. पूण तेन्नाय घातलें न्ही, तें पयलीं टेस्टिंग करपा जाय. आनी एक शुल्लक रिजन म्हणटा तें बेश्टेक कितें तरी सांगून लोकांक हांगा पिशां घालता न्ही. कित्याक सांगूं तुमकां, टेस्टिंग जर करतलो जाल्यार तुमकां हांगा प्रेशर गेज लावची पडटा, आनी प्रेशर गेज लायले ना कांय लायले ना कसलें टेस्टिंग करता तुमी. सो दॅट मिन्स टेस्टिंग कांय जालें ना हांगा बेश्टे तेणी हांगा रस्तो तसोच खणून दवरला, तेजी कांय सोल्युशन ना. आनी ऑलमोस्ट 4 वर्सां जाल्यार रस्त्याक सिच्युएशन हीच आसा. ते रिपेरी करपाक सोदना, आनी जें करप्शन जालें तें इन्वेस्टिगेशनूय करपाक सोदना. रस्त्याचो विशय जालो, खूब वर्सां जालीं आतां. कुडचड्यार असो न्ही, सगळे गोंयभर रस्ते फोडिल्ले आसात. सिवरेजीचें काम चलता, लायटीचें काम चलता, पूण हें म्हाका दिसता खूब काम रेंगाळ्ळां आनी हातूंतल्यान लोकांचे हो जिविताचो प्रश्न निर्माण जाल्लो. खुबशे अपघात जाल्ल्या, कितलेशे लोक अपघातांतल्यान बळी पडिल्ले आसा. आनी प्लस तुगेले लोकांचे हेल्थ पेड्यार जाता. लोकांचे बॅक पेन, नॅक पेन हे कॉमन जाल्ले आसात. प्लस तुगेले लोकांचें जिवन सामकें म्हळ्यार इवन चवथ जाली, आतां दिवाळी आयली तरी उत्सवूय तातूंत भितर खड्ड्या भितर करचे पडटात. सो सरकारा कडेन मागणी आसा की हातूंत कसल्याच तरेचें राजकारण दवरनासतना एक विनवणी आसा की हे जे रस्ते आसात, आतां पावस गेल्लो आसा, एटलिस्ट पॅच वर्क इमिडिएट करपाक जाय, लोकांक रिलीफ मेळपाक जाय. कित्याक कितलीं वर्सां लोक कितले म्हूण सहन करतले. एक सहनशक्तीचो अंत आसता आनी म्हाका दिसता सहनशक्तीचो अंत खूब फाटीं जाल्लो आसा. सो आतां नव्या मिनिस्टरान कारभार सांबाळिल्लो आसा आनी हांव दिगंबर कामत बाबा कडेन मागता की तांणी हाजेर लक्ष घालचें आनी एटलिस्ट पॅचवर्क जो आसा तो जाता तितले बेगीन करून घेवचो आनी लोकांक थाकाय दिवची. देव बरें करूं. गेल्या सप्टेंबराच्या 11 तारखेक आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगिल्लें की कुडचड्यार जे रस्ते फोंडकुलां पडल्या रस्त्यांचे, ते रस्ते 15 दिसां भितर जर काम चालू करना जाल्यार आमी 26 तारखेक 16व्या दिसा उपोशणाक बसतले, एक दिसाच्या 8 ते 8. त्या प्रमाणे पळयत जाल्यार हांगा काम कांयच चालू जावना, म्हणून आज आमी उपोशणाक बसले. उपोशणाक बसपाचें कारण इतलेंच की रस्त्याक लागून आमची जी कमरां मोडल्या, रस्त्याक लागून जे लोकांक त्रास जाल्या, ते त्रास गेली 4 वर्सां आमी कुडचडेकार भोगता. सरकार हाजी खंयच दखल घेना. आमचो जो लोकप्रतिनिधी आसा तो तरान सामको युजलेस जाला. ताजें तें मंत्रीपद काडिल्ल्याच्यान जर तर ताजें खंयच भान ना, कारण ताजी जोड बंद जाल्या. म्हणून हे त्रास जे कुडचडेकार सोंसता ते कमी करचे सरकारान, म्हणून सरकाराक रिक्वेस्ट करपाक, कसलेंच पॉलिटिक्स करपाक न्ही, फक्त आनी फक्त रस्ते रिपेर करपाक लागून आमी हे धरणे धरलां. आनी हे धरणे धरून सरकार खंय तरी हाजेर लक्ष दितले आनी येणाऱ्या काळांत जाता तितले बेगीन विदीन 8 days तरी काम चालू जातलें अशी अपेक्षा आमी सरकारा कडेन करता. आनी हें मागता की जाता तितले बेगीन हे रस्ते आमकां रिपेर करून दिवचे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.